कुठ्ठाळचे जिल्हा पंचायत वांगडी आंतोनियो वाझ हांची कुठ्ठाळे आयतारा सभा जाली। वाझ हे कुठ्ठाळे मतदारसंघान अपक्ष उमेदवार म्हूण वेंचणूक लढयतात। ताणें आपलो जाहीरनामो ह्या वेळार जाहीर केलो। आरडेस्को खातीर कुठ्ठाळेच्यान जॉन डिसिल्वा। रेल्वे ट्रॅक आसा जावं हॉस्पिटल आसा तर हांव धाकटे भुरग्यांची ट्रेनिंग चलताली तेन्ना म्हाका एक चीफ गेस्ट दवरलो। थंय जीम पयलें ती जिमाची परिस्थिती सारकी ना। आमी आज झुजतलो जाल्यार युथाक लागून झुजपाक जाय, युथाक लागून कितें तरी करपाक जाय आनी एक काम करतलो जाल्यार तुमच्या आदाराचेर करतलो। म्हाका एक चान्स घे, एक 5 वर्स घे, हांव उपकार करून मागता तुमचें काम करपाक म्हजें हेल्पा म्हणून मॅनिफेस्टो ते मॅनिफेस्टो हांवें कितें घातलां तें वाचा। लास्ट टायम हांवें जेपी इलेक्शनाक मॅनिफेस्टो काडलो, तुमच्या घरांनी पावलोलो मुद्दम पळया ते मॅनिफेस्टोचेर हांवें 90% काम करून दिलां। फक्त 1.5 वर्स जालें आनी 3.5 वर्सां उरलीं। तसोच आयज आमी मॅनिफेस्टो रिलीज केला, ताची नदर मारा। म्हाका एक चान्स दिवन पळया। एक सांगता जेन्ना आमचो बायफर्केशन ऑफ पंचायत हो एक पोस्ट आसलो, आयज आमचे हांगा प्रेस भाव आसा तांकां हाची भरपूर म्हायती आसा आनी जे गोंयांत कोणीच करूंक ना ते आमी करून दाखयला। पण ताणें म्हाका एक सांगून म्हाका शाबासकी दिली। जेन्ना आमचें बायफर्केशन आमची कुट्टाळची पंचायत आनी केळशीची पंचायत सेपरेट करपाक जेन्ना पोस्ट आसलो निमाणी 10 वर्सां, जेन्ना पार्लमेंटरी इलेक्शनाक परेडकर आमच्या गांवांत आयिल्लो आनी ताणें म्हाका सांगलेलें, जावं आमच्या गांवच्या लोकांक सांगलेलें तुमी आमकां सपोर्ट करात, आमी एलिझांव जाले म्हणटे मायाचेर 30 तारखेर तुमकां पंचायत दिता म्हणून। पूण गांव म्हणल्यार पार्लमेंटरी इलेक्शन जावन 2 वर्सां 3 वर्सां जालीं पूण कांयच जावंक ना। त्या पासून आमी एक पंचायत बोर्डीक रेजोल्यूशन घेतलें आनी हंगर स्ट्रायक करचें पडलें। जर आमचो गव्हर्मेंट आसतना परेकर गव्हर्मेंट जो आमची मिनिस्टर आसतना आमी हंगर स्ट्रायक